गोंयांत जी मंदिरां आसा त्या मंदिराच्या जी समिती आसा तांकां कळकळीची विनंती करता ही देवाक राखपाची देवत्व राखपाची समिती आसा, देवाक पुजपाची समिती आसा. हे देवत्वाच्या समिती कडेन राजकारण करूं नाका. हे समितीचे राजकारणी आसता पळय, वॉर्ड मेंबर आसता खंयच्या तांकां हे समितीचेर हाडूं नाका. हे जे राजकारण थंय करतात ते सुद्धा देवळान राजकारण करूंक शकता. ताका लागून हिंदू हांव विनंती करता देवळान राजकारण करूं नाका. आनी बरे सात्विक लोक आसा तांकां तुमी देवळान महाजन म्हणून आमचे अध्यक्ष म्हणून समिती म्हणून निवडून दिवपाची गरज आसा. ही सगळ्यात फेमस जात्रा म्हणजे श्री बोडगेश्वर जात्रा. ह्या जात्रेक संबंध गोंय म्हटल्यार येता, महाराष्ट्रा म्हटल्यार येता, कर्नाटकांतले लोक ह्या जात्रेक येता. गेली कित्येक वर्षां जाली आमी पळयता की बरे भशेन हांगा जात्रा चलता. आनी गेली 22 वर्सां जी जाली हे आमी म्हणटा की हांगा व्हेज नॉन व्हेज चलचें न्ही, देवाचे फुड्यान आमची देवाची पावित्रता राखची असो म्हणून आमी 10 हिंदू ऑर्गनायझेशनान देवस्थानाक लेटरां केल्ली की नॉन व्हेज बंद करची म्हणून. म्हयनो जालो तरी त्या लेटरांचो आमकां रिप्लाय काय येवंक ना, कॉलूय येवंक ना बाबा तेंचे कितें घेवपाचें आसा. त्याच प्रमाणे हांगा 10-12 लोकांनी एप्लिकेशन केल्ले की जायंट व्हील जे आसा आनी इतर गेमी ज्यो आसा ताका NOC दिवची म्हणून. आमी जेन्ना बायट्स पळयली यांची देवस्थान समितीची तेन्ना ते सांगूंक सोदता आमकां की आमचे डॉक्युमेंट सारके नासले म्हणून तेंच्यानी खंय तरी आमकां NOC दिवंक ना. हांव विचारूंक सोदता आमचे जर डॉक्युमेंट सारके नासले जाल्यार ते डॉक्युमेंटान आमी फायर डिपार्टमेंटाक NOC घातलेले तेंच्यांनी आमकां दिली, DYSP कडेन घातलेले तेंच्यांनी आमकां दिली. आनी आमी एक विचारूंक सोदता हेंचे नॉर्म्स आनी कंडिशन बाबा कितें फॉर्मेट आसा NOC दिवपाक. एक तरी कितें फॉर्मेट हांचे सांगचे आमकां देवस्थान हे फॉर्मेट तुमी कंप्लीट केलेले बाबा तुमकां NOC मेळटा अशें कितें फॉर्मेट आसा. 22 वर्सांक ना पूण 22 वर्सांक खंय तरी आयज तुमकां आयज हांगा भगवो दिसता न्हू भगवो. हो भगवो आमकां दिसपाक जाय. तुम्ही म्हणटात खंय तरी हे हिंदू धर्मीय हिंदू मुस्लीम करता. तुम्ही सांगा आज हिंदू मुस्लीम कोण करता. NOC कोणाक दिल्या. म्हापशांत 70% हिंदू आसा. हिंदूंची जात्रा देव हिंदूंचो जाल्यार ही NOC तेका कित्याक दिली. मौत का कुवा आसा व्हडलो जायंट व्हील तेणे घातलेलो आसा. तो कादर खान म्हणटा तेणे मौत का कुवा घातलेलो आसा. नांवूच पळया कितें मौत का कुवा. आनी त्या मौत का कुवान 30-40 वर्साच्यो गाडयो घुंवटा आनी 2 व्हिलरी घुंवटा एकाच टायमार. आनी ते ड्रायव्हर आसता पळय ते तांकां म्हाका स्पेशल लायसन्स लागता. आनी त्यो गाडयो ज्यो 30-40 वर्सांच्यो डॉक्युमेंट ना. फाल्यां सकाळी जर ती घुंवटा वयर आयली जाल्यार 40 लोकांक घेवन वयतली. हेचो रिस्पॉन्सिबल कोण देवस्थान आसतलो तेंच्यांनी NOC दिल्या म्हणून. हेच आमकां उत्तर जाय. म्हणजे तुमी NOC खंयच्या बेसिसाचेर दिता. आनी आमकां जे सांगले आसा गेल्ले आसा ती केवट्यांची सर्कल दिल्ल्या सर्कलची NOC दिल्या ते प्रायव्हेट शेत म्हणून तांकां आमची NOC लागना म्हणटात ते. हे सुद्दां आमकां NOC दिल्या प्रायव्हेट ओनरान दिल्या जाल्यार हांगा कित्याक NOC लागता तेंची. 15 दीस पयलीं सांगलें आमकां हे NOC लागना म्हणून. काल रातचे 10 कलेक्टर ऑफिसान सांगता आमकां देवस्थानाचे NOC गरज आसा म्हणून. हे सगळ्या हिंदू धर्मियांनी लक्षात घेवचें. जो भगवो दिसता तो कोणाच्या काळजान खंय तरी तकलेन घुसलो आनी हे भगवमय वातावरण कोणाक सोसूंक ना म्हणून ही खंय तरी आमच्या आज NOC आडयल्यो गेल्यो आसा. आज आमचे खूब जाणां उलोवपी आसा तेंच्यांनी आपापले विचार मांडचे. माझे नाव अखिल टकेकर. आम्ही सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हांगा एप्लिकेशन घातलेले बोडगेश्वर देवाच्या एम्युजमेंट पार्का खातीर की बाबा ह्या वर्सा आमकां दिवचें म्हणून म्हापशेकारांक. आयज अशें कळून चुकलें की इतले दीस म्हाका रिप्लाय करूंक ना. इनवर्ट घातलेले तांकां सेकेंड की बाबा म्हाका कित्याक लागून दिवंक ना तुमी कळ्ळें न्हू. रिजन कितें की म्हाका ते एप्लिकेशन म्हाजें रिजेक्ट केलें आनी कादराक दिलें कळ्ळें. सो तेंच्यांनी म्हाका रिजनूय दिवंक ना. हांवें इन रायटींग तेंच्या कडेन एप्लिकेशन इनवर्ट केल्लेलें आहा एक 8-10 दीस पयलीं. ते सुद्दां म्हाका तेंच्यांनी रिटर्न एप्लिकेशनाक सांगूंक ना कित्याक लागून तें. आयज न्यूजाचेर तेंची बायट पळयतालो आमचे अध्यक्ष जे वामन पंडीत सर आहा तेंची हांव बायट पळयतालो. त्या बायटान तेंच्यांनी सांगलें की आमचे डॉक्युमेंट सारके ना म्हणून. कळ्ळें. डॉक्युमेंट सारके ना, इन्शुरन्स ना. जर डॉक्युमेंट सारके नासलेले आमचे जाल्यार आमकां फायरान NOC दिवचे नासले. बाकीचे खंय डिपार्टमेंटान NOC हांवें घेवन येयला ते म्हाका मेळचे नासले. कळ्ळें. ते एक समजता. आनी दुसरी गजाल ते म्हणटा की लायसन आनी कोणाचें घेतला चलयता कितें करता. एक्चुली ते तशें ना. म्हाका सांग कोण बिजनस करूं शकना. सपोज हो स्थायीक हांगासरलो हेज्या कडेन कसले तरी बिजनसाचें लायसन आहा आनी तो दुसरो मनीस करूंक सोदता तो लायसन रेंटाक दिवं शकता कायद्यान.
तेची जागा घेऊ शकता तो कायद्यान रेंटाक आणि तेजेर तो बिझनस करू शकता. तशेंच सेम हांवें एक लायसन होल्डर आसा जेचे लायसन आसा, इव्हेंट कंपनी आसा तेजी रजिस्टर्ड, GST आसा, ट्रेड लायसन आहा रजिस्टर्ड, ऑनलायन चॅक करू शकता तुमी सिम्बा इव्हेंट्स, हे सगळे तेजे आसा कळ्ळें. त्या मनशा कडल्यान हांवें एफिडेविट मारून तेजे रेंटाक लायसन घेतले. सो तशेंच जे बाकीचे लोक करता तशें कायद्यान हांवें ते लायसन रेंटाक घेतला. मशिनरी ह्यो सगळ्यो रेंटाच्यो हाडलेल्यो आसा. सो प्लस हो प्लॉट एग्रीमेंट मारून रेंटाक हांवें घेतलेलो आसा. ह्या जाग्याचेर हांव बिझनस करूं शकना. कायद्यान करता कितें करता ते, इल्लिगल कांय ना. जर म्हाज्या कडेन कितें डॉक्युमेंट्सान कितें कसली डेफिशियन्सी आसलेली म्हाका सांगचें आसलें, अखिल तुका आमी दिवंक सोदता आनी तूं हो डॉक्युमेंट हाडून आमकां सबमीट कर म्हणून. म्हाका सांगूंक ना, दिले तेय इंटिमेट करूंक ना, तेच्या उपरांत वर्बली सांगूंक ना तेन्ना एटलिस्ट इन रिटर्न म्हाका सांगचें म्हणून एप्लिकेशन घातलेलें आहा. एप्लिकेशनूय दिवंक ना, इन्शुरन्स ना म्हणटा. हें कित्याक फायल सगळी घेवन येयला, इन्शुरन्स कित्याक ना. इन्शुरन्स आसा, सगळे डॉक्युमेंट्स आहा म्हाज्या कडेन. मागपाचें आसलें बाबा हांव तूं इन्शुरन्स दिवंक ना. इन्शुरन्स कशें आसता, एकदां हो टेम्पररी स्ट्रक्चर कळ्ळें, हो मुवेबल सगळे स्ट्रक्चर. हे कशें आसता, आयज हांगा बोडगिनी येवन लागले, उबे झाले काय हांगा जाग्याचेर इन्शुरन्स करप आसता. तो हांगासर जात्रा काबार जाली, दुसरे कडेन वयता, थंय वचून इन्शुरन्स करप आसता. मुवेबल प्रॉपर्टी आहा ती. सो अशें ना की आमच्या गाडये भाशेन इन्शुरन्स केलो आनी वर्सभर तशें जायना तें. म्हाका सांगचें आसलें तेंच्यांनी, बाबा अखिल आमी तुका दिवंक सोदता आनी तूं प्लीज इन्शुरन्स हाडून सबमीट कर म्हणून. करूं येतालें. इतलेंच म्हजें आन्सर आसलें. अखिल बाबा एक तेतून तुका पॉयंट एड करता. जशें आतां तुवें कोणा कडल्यान ती NOC घेतली पळय, तो कोण लायसन होल्डर आसा, आनी तशेंच वामन पंडितान म्हटलें की आनीक 2 एप्लिकेशनां येयलेली ऑन द सेम नेम. ओके, सो ती 2 एप्लिकेशन आहा पळय ती रिवोक जाल्ली. हय, हेच्या पयलीं कितें जालें खबर आहा, हेच्या पयलीं हांवें एप्लिकेशन घातलें न्हू, एक लायसन हांवें घातलें कळ्ळें न्हू कर्नाटकाच्या मनशाक. आनी कोणाच्या नांवार हय, घातलेली. तेजें लायसन हांवें हायर करून घातलें. म्हाका सांगलें तेजे डॉक्युमेंट सारके ना. नेक्स्ट लायसन आनी एक घातलेलें न्हू, आमचेच असलें ते लायसन आमचेच असलें कळ्ळें न्हू. आयज सांगता तुमकां सगळ्यांक, ते लायसन आमचें असलें. म्हाका दिवपाचें नासलें स्टार्टिंगच्यान, म्हणून म्हाजें ते लायसनान डिफेक्ट सोदलो तेंच्यांनी आनी ते सारकें ना म्हटलें. ओके म्हटलें, ते लायसन सारकें आहा म्हणून कळ्ळें आनी तेका दिता म्हणून कळ्ळें. हेंकां खबर ना, ते आमीच घातलेलें म्हणून. ते लायसन बरें तेजें सारकें आहा मरे, परफेक्ट आहा न्हू तें लायसन. हांवें कितें केलें, जे लायसन तुमकां सारकें दिल्लेलें न्हू ते लायसन फाटीं घेवपाक लायलें आनी तेच सेम लायसन हांवें देंवयलें. त्या मनशा कडल्यान, लायसन होल्डरा कडल्यान हांवें प्रॉपर एफिडेविट मारून घेतले, तेजे पावर्स घेतले लायसनाचे आनी फूल फायल करून तेंकां सबमीट केली. तिगांनी जी दिल्ली ती तुवेंनूच घातलेली. दोन घातलेली, दोन तुवें घातलेली आनी एक दुसरे घातलेले. ओके. आणि एक जे सांगता पळय तो दुसरे कोणाचें नाव सातार्डेकर काय कितें तरी, ते गेल्या वर्सा तेंच्यांनी चिंतलेले हांगा हाडपाचे. हे सगळे मेळून सगळे जाण मेळून करपाक आसले हांगा. सो तेन्ना तेका ते गेल्या वर्सा दिल्लेले, तेजे एफिडेविट चॅक करचे तेंच्यांनी. तेणे हांगा डॉक्युमेंट्स कितें कितें सबमीट केला न्हू, त्या डेटीक, त्या दिसा रिसिव्डान ते तेंच्यांनी हांगा दाखोवपाचें तुमकां गरजेचें आसा. हांवें आयकलां हो सगळो न्हू आमच्या भितूर कन्फ्युजन क्रिएट करपाक लागून ते मागीर लायसन, ते मागीर लेट एप्लिकेशन देंवयला. आता हेका हे आमचे चालू आसले न्हू, हे आतांचे न्हू, पयलीं कादराक दिवच्या पयलीं. सो हे लायसन जे घातला पळय, हे तेका मागीर तेणें घातलेले आसा. सो हे कन्फ्युजन आनीक क्रिएट करपाक कळ्ळें तुमकां, आनीक कांय ना हितूर व्हडलेशें. तेजे ते लायसनाची डेट चॅक करची, तेच्या कडेन एग्रीमेंट आसतलो केल्लो, तो चॅक करचो वेलीड आहा काय ना तो. आमी दुसरे घातलेले तरी फाटी घेतले तेन्ना, खबर आहा तेंकां, मिटिंगेनूच सगळे जाल्लेले आहा. उरलेले फक्त म्हाजे आनी कादराचे लास्ट दोनूच उरलेली ती. हय हय, हेची म्हाजें क्लॅरिफिकेशन हांव तुमकां. प्रेसिडेंटान आयज देवळाच्या म्हटला की जेन्ना तांच्यांनी आख्या कमिटीन तुज्या वांगडा बसून मिटींग घेतलेली तेन्ना तुज्या कडेन लायसन्स नासल्या कारणान ताणें क्लियरली सांगलेलें की तुका हांगासर घालपाक मेळचें ना, तरी तूं तुजो हांगा सेटअप उबो केलो. सो तेच म्हणटा न्हू, म्हाज्या कडेन जर लायसन नासलेले, ही सगळी फायल घेवन येयला तुमच्या कडेन, तुमकां मिडियाक हांव दिता ही फायल अख्खी, म्हाजी फूल फायल कायद्यान तुमी चॅक करची, दाखोवची सगळ्यांक, कळ्ळें न्हू. त्या लायसनाच्या आधाराचेर त्या सगळ्या कायद्या प्रमाणे कितें कितें परमिशन. पण तुका स्टार्टिंगूच सांगलेले प्रेसिडेंटान की आमी तुमकां दिवपाक सोदना म्हणून. ना, म्हाका दिताच म्हणून सांगले, दिता करून सांगले. तेंकां परत येवन मेळटालो सगळ्यांक, खंय मेळटालो, तेच्या
तांकां सगळ्यांक कमिटी मेंबरांक मेळटालो तेंच्या कडेन डिस्कशन जाल्यार आमकां हांवें टेन्शन घेवं नाका तुका दिलें रे ताका आमकां कशेंच दिवपाचें ना आमी ताका कशेंच दिवचें ना दिता 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 केलें आनी सांगूंकूच ना दिला म्हणून आनी हांव रावला तातूंत दिवपाक आहा म्हणून मशिनरी सगळ्याक बूक केला रॉंग न्हू अशें करप सो ह्या हेचेर तेंच्यांनी स्पश्टीकरण केलें की तुका जे दिता म्हटलं पळय ते खंय लायटीचे हेका होकार दिलो तेंच्यांनी खंयची लायट लायट कनेक्शन जाय म्हणून पळय तेका खंय होकार दिलो अशें वामन पंडित म्हणटात. आमकां लायटीचे करायचे सगळे जाता लायटीचेर कित्याक करपाचें आहा सगळें चलता जनरेटराचेर लायटीच्या हेचेर ते पावर चलचोच ना तो ते मोटरांक जे लागता तो जनरेटरूच आउटपूट दिवं शकता ताका दुसरो तेंच्यांनी आतां क्लियर केलं की ओन आमी दिवं शकना फुडल्या वर्सा पळोवया. सो आतां कशें कितें सगळो सेटअप मारलो तो फुडल्या वर्साचें कोणी पळयला आमी आतां सगळें इतलें केलां इतले पयशे हेजेर घातलेले आसा सगळ्या भुरग्यांनी कळ्ळें न्हू थोडे भुरगे अशे आहा तांकां हांवें सांगलेलें बाबा आतां तुमी इतले इतले इन्वेस्ट करा हितूर म्हटलें तुमी बरें जोडटले आनी 8-10 दिसां भितर तुमकां इतले मेळटले की बरें जातलें म्हणून तुमचें फायनान्शियली मातशें स्ट्रॉंग जातलें कळ्ळें न्हू त्या हिसपान तांकां हांवें सगळ्या हेंच्यांनी रिणां बीन घेतले कोणे कोणे 2-2 लाख ऑफरींतले हांगासरले थंयसरले पयशे काडलेले भुरगे आहा कळ्ळें तरी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणें तांकां उतार दिला कळ्ळें न्हू जेन्ना तेंची दुकां येयली पळय तुमी टेन्शन घेवं नाका आपूण बेर करता ते पयशे तुमकां दिता तुमी दिया ते कोणाचे घेता ते रिटर्न इतले सुद्दां तांकां सांगलेलें सो आतां तुमकां कितें दिसता ओदो तुवें प्रेस घेतली आतां तुमी सगळे जाण एक जाल्यार परत आमचे कडेन प्रेस घेतली तुमचो आवाज तेंच्या मेरेन पावतलो आनी होकार मेळटलो तुमकां. आमी सगळ्या जाणांनी मेन म्हटल्यार ते सगळ्यांनी देव बोडगेश्वराचेर विश्वास दवरलेलो आसा तांकां नमन केल्लेलें आसा आयज तेंची जात्रा चालू आहा आयज जे कितें हांगा घडलेलें आसा जे कितें हे अशी जात्रा सारकी थंड कशी दिसता ही अख्खें केन्ना जावंक ना कळ्ळें न्हू हांव कितें म्हणटा हांव अजुनूय तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की देवाक सुद्दां तेंच्या कडेन देवा कडेन मागणें करता की तांकां सगळ्यांक बुद्धी दिवची कळ्ळें न्हू हे अशें बंद पडला ते बरें दिसना कळ्ळें न्हू इतल्या वर्सां केन्ना पळोवंक ना आमी हें आमी ना त्या कादराच्या सुद्दां अगेन्स्ट ना आमकां कोणाच्या कडेन आनी ना तो सुद्दां आमच्या अगेन्स्ट कोण हांगा हिंदू मुस्लीम करिना तेका तेजे चलोवनी आमी आमचे चलयता कोण कोणाच्या अगेन्स्ट ना हे कितें जाला सील मारला सगळ्यांनी एक जावन कॉपरेशन करून चालू करपाची गरज आसा ही इतलेंच मागता हांव तेंच्या कडेन अजून म्हाजी कळकळून तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट आसा ते कितें केलां पळय तितूर आमकां तेंच्यांनी हेल्प करचो हितूंतल्यान तितलें जेन्ना ही लढाई स्टार्ट जाली थंयसून एक 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 करीत प्रत्येकाच्या नावाच्या फुडें एक प्रायस टॅग लागलो सो हो प्रायस टॅग आमचेर लागोंक ना हे सांगून दिवपा खातीर आनी हे लोकांक सुद्दां कळोंक जाय की आमकां हो प्रायस टॅग लागोंक ना कित्याक आमी जर आयज ओगी रावले जाल्यार आमच्या नांवाचे फुडें तेच लागतले की ते जे शिवप्रेमी जे हिंदुत्ववादी संघटना फुडें सरलेल्यो तेंच्यांनी खंय तरी सेटींग करून ते ओगी रावले म्हणून ते आमी छाती टोकून सांगता की हे शिवरायांचे मावळे जे आसा पळय तेंची किंमत कोण करूं शकना आनी आमकां कोण विकत घेवं शकना. जय शिवराय. आज घेतला आमी ही प्रेस मेन आता मुद्दो आमचो आसा तो बिझनस आता जे टेक्निकल पॉयंट्स अखिलान सांगले तुमकां की तेचोय बिझनस थंय चालू आसूनी होय बिझनस चालू आसूनी जशें आमी पळयता की आख्खे जे बोडगेश्वराची जी फेरी चालू आसा थंय शेकड्यांनी कपड्यांची शॉपां आसा हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सगळे येवन बिझनस करतात हांगासर खाज्यांचे मांड प्रत्येक धर्माचे प्रत्येक जातींचे लोकांचे मांड आसात जेंचे तांकां ते जे रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स लागता पळय ते प्रोड्यूस केल्या उपरांत तांकां बिझनस करूंक मेळटा जसो आतां एका सेफ्टीचो जो मेन मेजर आसलो तो आमी फुलफील केल्या उपरांत सुद्दां जर खंयसर तरी हांगासर एक आड काठी येता जाल्यार हेचेर खंय तरी पाणी मुरता म्हणजे हे जे सेटिंगाचे टॅग्स म्हणटा न्हू हे प्रत्येकाचे कोण जे आतां आमच्या अगेन्स्ट जे तरी केले हेचे बंद सुद्दां उडोवपाक जेंच्यांनी काम केलें त्यांचे प्रायस टॅग्स लागल्यात काय दिसता. आज हेतून आमी एक पयलो पॉयंट की जेन्ना आमी एप्लिकेशन केल्ले कमिटीक की नॉन व्हेज हांगा एलाव करूं नाका सगळ्यांक खबर आसा आमकांच फक्त न्हू हिंदूकूच फक्त न्हू तर मुस्लिम ख्रिश्चनांक सुद्दां खबर आसा की आमच्या खंयच्याच सणांक खंयच्याच आमचे सेलिब्रेशन ते लग्न आसूं कसलें आमचें कार्य आसा ते देव कार्यांसून स्टार्ट जाता आनी आमच्या कसलेच देव कार्याक नॉन व्हेज आमकां उपकारना आमकां हे जात्रेक सुद्दां जे स्टॉल्स घालतात नॉन व्हेजाचे हे खंयची तरी राक्षसी वृत्ती आमच्या धर्मान आमच्या सणांक तेंची विटंबना करपा खातीर हे भितर रोयले गेल्या आनी ते एक्चुअली आमी काडपा खातीर आमी आयज फुडें सरलेले हे जे जायंट व्हील आयज तुमकां फाटल्यान बंद दिसता जेचेर भगवे झेंडे लायिल्ले आसा ते बिझनस करपा खातीर नाजाल्यार एक 10 लाख इन्व्हेस्ट करून तेचेर 20 लाख करपा खातीर हे भुरगे फुडें सरोंक नासलेले हे भुरगे फुडें सरलेले ते हिंदुत्व टिकोवपा खातीर आज आमी
आज आमी ते बिझनसाचे जे उलयता हे जे सेटिंगां चलता म्हणटात न्हू, जे प्रत्येक मनशाक विकत घेता ते आमचेच लोकांचे पयशे जे आमी आमच्या जात्रेक येतात ते जायंट व्हील असो जे आनी कसले एम्युजमेंट आसात ते वापरून जे पयशे यूज करता ते आयज आमच्याच अगेन्स्ट यूज केले जाता. ते मागीर कोणाकूय सेट करपाक असो हांव क्लियरली सांगू शकना. हेचेर थोड्या दिसांनी परत एकदा आनी एकदा विथ प्रूफ आमी भायर सरतले आणि प्रत्येकाचे जे प्राइस टॅग लागले ते कितलो MRP आसा पळय तो आमी तुमकां सगळ्यांक क्लियर करतले. सो तितून कमिटी म्हणा, तुम्ही ऑथॉरिटीज म्हणा, एक्टिव्हिस्ट म्हणा, NGOज म्हणा, कोण जे मदीं पडला पळय तेंचे प्रत्येकाचे प्राइस टॅग जाला. सो आमी ऍक्च्युली फुडें सरलेले की आमचे हे हिंदुत्व टिकोवपा खातीर की आयज आमची जर ही जात्रा आसा ही आमची हिंदूंची जात्रा आसा, सगळ्यांनी पोट भरपाचें मानता. सो ते जर जायंट व्हील थंय चलताले जाल्यार हे जायंट व्हील हांगासर चलोवपाक काय प्रॉब्लेम नासले. जर सगळे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केला जाल्यार व्हडलेशे काय प्रॉब्लेम नासलेले. दुसरे आमी हिंदू आयज आमची लढाई ऍक्च्युली आमकां एक्झॉस्ट केला. आमी हे सगळे जे मावळे आसा जे आमी एक्झॉस्ट जाल्या कित्या खातीर आयज आमी जर खंयचे तरी आमच्या दुश्मनां कडेन जर झगडटाले न्हू जाल्यार खरेंच आयज आमी फूल पावरान आनीक तांकां लढो दितले आसले. पूण आयज आमकां आमच्याच लोकां कडेन झगडचें पडटा. ही सारकी दुर्दैवाची गोष्ट की आयज आमचेच लोक आमच्या अगेन्स्ट उबे रावल्ले आसा. फाटी एकदा तसोच हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो दांडियाचो, तेन्ना सुद्धा तेच जालें. आमच्या म्हापशान ना म्हटल्यार 100 तरी केटरर्स आसात, हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सगळे आसा, पूण तांकां स्पेशली साखरेसून कित्याक हाडचो पडलो? प्रोमोटर्स मुस्लिम सगळे भुरगे धाकटे धाकटे भुरगे प्रोमोटर्स म्हणून ते रील्स करपाक येता. कित्या खातीर आमच्या कसल्या फेस्टिवलांक आमची ज्या जाग्याचेर बायलां भुरगीं जे आसता त्या जाग्याचेर तेंचें काम कितें आनी तांकां कित्याक आमी फुडें करपाचें? सो आमचे सण आमची जात्रा जाल्यार आमचे धंदे आसूंक जाय. ह्या कारणां खातीर आमी फुडें सरलेले. सो म्हाजी एक लास्ट अपील आता कशें आसा, आमी प्रशासना कडेन लढो दिवन आमी थकले, आमी कमिटी कडेन लढो दिवन आमी थकले, आमी प्रत्येक जे जाग्यार धांव मारूंक जाय आमी फूल एनर्जीन आमी धांवले, पूण आमकां थंयसर यश मेळोंक ना. पूण हो लढो हांगासर सोंपोंक ना. आयज हांव लढो हो सगळो काडून आमच्या सकल हिंदू समाजाच्या हातीन दिता. हो लढो आतां तुमच्या हातीन आसा. जर तुमकां आनी आमकां मेळोन जर हो हिंदू धर्म टिकोवंक जाय जाल्यार हे असले जे आमच्या पयशांनी कमिटी ऑथॉरिटीज आणि कोणाक विकते घेऊ शकता ते फाल्यां आमचे कितें करतले ते तुमी चिंता. सो तुमच्या कडेन परत एकदा मागता की ह्यो जो आसा तो हिंदुत्वाचो लढायो आसा, आमच्या अस्तित्वाचो लढो आसा आणि ह्या लढ्यान जर आमी जर सगळे जण एक जावन फुडें सरना जाल्यार एक दीस असो येतलो की हांगासर फक्त देव बोडगेश्वर आसतलो आणि सांगपाक वायट दिसता की आमच्या देवाचे सवळे दुसऱ्या कलराचे आसूं शकता. जय शिवराय. खरें दुःख दिसता ह्या बोडगिणी देवळाच्या स्थळार उबे रावन एक अशी शांत जात्रा चालू आसा. इतली गजबजलेलें शहर आहे, पूण प्रामुख्यान एक शब्द यूज करता ताका माज म्हटलेलो आसा. तो माज सत्तेचो आसूं येता, राजकीय सत्तेचो आसूं येता, जावं देवस्थानाच्या कमिटीचो तोय सुद्धा माज आसूंक शकता, नाजाल्यार आपल्याक आपूण जो एक धंदो करता पयशांचो सुद्धा माज आसूंक शकता. ह्यो माज ज्या मनशांक चडला त्या खातीर हे जाल्लें आसा. हांव एक कमिटी कडेन हे एक विचारूंक सोदता, तुमचे जे बाय लॉज आनी हे ते कितें ते आसतलेच ना न्हू, आसतले तुमच्या भितर जायंट व्हील हे एकूच आसूंक जाय, दुसरे आसूंक जायना अशें कितें आसा तर तुमी सांगचें लोकांक, ना आमकां एकूच जायंट व्हील आसतले. म्हापशान जी आयज जात्रा आसा, म्हापशाकारांनी आयज जायंट व्हील चालू केले, तेका अपोज म्हापशेच्या समितीचो शक्यूच ना. हे आमी टॉलरेट करूंक शकना. खरें म्हणशीत जाल्यार हो माज चडलेलो आसा आणि खरी एक समिती, एक बऱ्यापैकी समिती आसा, बरी कमिटी आसा, पूण ही कोणाच्या तरी प्रेशराचेर चलता सध्या. हो प्रेशर केन्ना घेवंक नाकात. ही जी सत्ता आसा न्हू ती तुमी टेम्पररी आसात. जे म्हाजन आसा, म्हाजनांनी तुमकां थंय बसयल्लेले आसा हे तुमी विसरूं नाकात. आणि जे तुमी करूंक सोदतात ते बरे भशेन हो विशय सॉल्व करात. दोन्ही जायंट व्हील चलोवंक दियात. अजून आमच्या हातीन टायम आसा आणि हो दीस वचात, हेचे परिणाम खूप वायट जातले आणि खरेंच हो परिणाम खंयसर तरी कोणाक तरी भोगचो पडटलो. हांव चड उलयना. खरेंच ह्या कमिटीन सांगचें की आमच्या हितूर जात्रेक फक्त एकूच जायंट व्हील चलतले ह्यान फुडें, आनी दुसरे जायंट व्हील चलचे ना. हेचेर सुद्धा आमी विचार करूंक शकता. आणि हे फावट जे आमच्या म्हापशेकारांनी जो जायंट व्हील घालता तांकां हांव रिक्वेस्ट करता समिती कडेन तांकां चालू करूंक दिवचें. आणि हांगासर खरें म्हणशीत जाल्यार हे जे प्रकरण जालां हेका धार्मीक रूप दिल्लें आसा कोणी तरी, पूण आमकां हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन हे करपाचें ना. तो कादर आसा तेणी चलोवचें आपले
ह्या म्हापशेकारांचे जे फाटल्यान आमच्या जायंट व्हील आसा ते म्हापशेकारांक जायंट व्हील चलोवपाक दिवचे आनी जायंट व्हील चालू जाले जाल्यार अख्ख्या म्हापशेकारांक एक उलो करता की सगळ्या म्हापशेकारांनी ह्या जायंट व्हिलार बसोन आपली मजा घालोवपाची दोगो वयर काडपाचो हांव इतलें सांगू शकता. आनी कमिटीक देवाक हांव परत नमन करता. देवा बोडगेश्वरा ह्यांच्या समितीच्या तकलेर बस आणि बरे कार्य करून घे. श्री बोडगेश्वर महाराज की जय. जय श्री राम. जय श्री राम. मेरा नाम राज शर्मा है, माँ दुर्गा भक्ति मंडल कल्याण के अध्यक्ष हूँ. सोच्चर भाई ने बोला कि मापसा में 75% हिंदू है. 75% हिंदू मापसा में, मंदिर हिंदू का, जगह है हिंदू की, और परेशान कौन हो रहा है? हिंदू. ये बोडगेश्वर भगवान भी देख रहे हैं कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसी वजह से आज शांति है यहाँ पर. नहीं तो यहाँ पे मेला लगता तो मेला कहाँ है? उनका दुकान लगाने से मेला नहीं होता है. यात्रा ऐसे नहीं होती, यात्रा लोगों की होती है. लोग ही नहीं है तो यात्रा क्या मतलब है? बोडगेश्वर देख रहे हैं, वो भी नाराज है इनसे, और नाराजगी इनको दिख रही है. और 2 दिन के अंदर ये सब कुछ बढ़िया होगा. ये ऐसे ही भगवान लहराएगा और ये चालू भी होगा. मैं बोल रहा हूँ. बोलो सत्य सनातन वैदिक हिंदू जय. और दूसरी बात यह है कि ये सब होता है प्रॉब्लम जब हिंदू धर्म का त्योहार होता है तभी होता है, और किसी के में नहीं होता है. हिंदू भाई हमारे किसी और के त्योहार में जाते हैं क्या इंटरफेयर करने के लिए? जो बाबर कादर इधर आते हैं, ये बाबर कादर के यहाँ कोई नहीं जाएगा. जो भी है मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब हिंदू भाइयों से, सबसे, कि जहाँ भगवा दिखे वहीं पर आना है, नहीं तो कहीं जाना ही नहीं है. कादर तो क्रिमिनल है ना, तो क्यों देने क्यों देने का है? क्रिमिनल है, क्रिमिनल को नहीं देने का. और हमारे पैसे का ये हम गलत फायदा उठाया जाता है. बाद में आपने देखा होगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, समय नहीं है बोलने का, कि बांग्लादेश में क्या हुआ है. ठीक है, मुझे नहीं बोलना है वो सब चीजें, पर लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कमेटी से कि आप हमको मत देखो, बोडगेश्वर महाराज की शक्ल देखो. वो भी परेशान हो रहे हैं कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं. ये खुश हैं तो वो खुश हैं. तो यहाँ पे अशांति नहीं, हमें शांति चाहिए और माहौल अच्छा होना चाहिए. ये हमें आशीर्वाद चाहिए बाबा का. बोडगेश्वर महाराज का आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ पे बड़े अच्छे से यात्रा होगी. फाटल्या बरो अशें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेन्ना प्रश्न असो सगळ्यांनी आपापले विचार मांडलेले आनी आनी त्या विचारान एक देवा बोडगेश्वरा कडेन मागणी मागलेली की तेंच्या काठार बस आनी आमकां कितें तरी तेचो आन्सर दी. पूण शक्यतो हांव कमिटी कडेन अजुनूय मागता, अजून टायम वचोंक ना. जर एकूच जायंट व्हील अशें दिसता घालचें कशें तुमकां ते कमिटी म्हाजी कळकळीची विनंती. पळय, हो आमचो हिंदू धर्मांतलो भुरगो फुडें सरलाद करपाक. आतां पळोवंक जाल्यार बाजारान खाज्याची मांड कितली आसा, कपड्याची दुकान कितली आसा. प्रत्येक दुकानां एकूच अशें ना, प्रत्येक दुकानां भरपूर भरलेली आसा. सो जायंट व्हील थंय आसा जाल्यार हांगा कित्याक जावचें ना? आनी हे कोणाचें जायंट व्हील? आमच्या म्हापशेकारांची. सो हांव प्रत्येकाने विचार मांडले, त्या विचारान हांव तसो उलोवंक वचना, पूण तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता कितें म्हणून ह्या भुरग्याक सपोर्ट करा. तेंच्यांनी इन्वेस्ट केल्ली आसा आनी ही पळय परिस्थिती. हे जर अशेंच उरले जाल्यार ते भुरगे त्रासान पडटले. आनी एखादो भुरगो जर हिंदू धर्माचो फुडें सरता एक बिझनेस करपाक, कारण जायते जाणांक म्हणटा बिझनेस करा आनी जर ते बिझनेस करपाक लागून फुडें सरता जाल्यार हेचें आन्सर हे. म्हणून माझी कमिटीचे काय सांगू, कमिटीचे वायट घेना, पण कमिटी कितें मागता की अजून पळय त्या भुरग्याक अजुनूय जी कितें एनओसी तुमची जायी ती ताका दियात आनी ह्या म्हापशेकाराचें अस्तित्व सांगला इतलेंच मागता. जय श्री राम. जय श्री राम.